मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. खण परतून सुरू केली जाल्यार भायर सरतलो अख्खो गांव. कितें अशें तशें घडलें जाल्यार सरकार जबाबदार. मुळगांवकारांची सरकाराक शिटकावणी. पंचायतीची खण विरोधात खास सभा. उलोवप्यांनी दवरलें बोट फटीच्या रिपोर्टाचेर. टॉयलेटीची ना सुविधा. 2 महिने चलना काम. फोंडा मार्केटांतल्या गैरसोयींक बेजारल्यात बायलां. विचारतात हे कसलें बायलांचें सशक्तीकरण. हातपाय पाताळोवपाक लागला सायबर क्रायम. फटवणुके पासून रावात सादूर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो विद्यार्थ्यांक उलो. वेर्णा 5वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल मुळगांवकार आता संघर्षाचे तयारेत उबे रावल्यात. फटीच्या रिपोर्टाचेर आधारीत खणी सुरू करपाक थळाव्यांनी खर हरकत घेतल्या. गांवांत खण सुरू करपाचो यत्न केलो जाल्यार अख्खो गांव एकठांय जावन ती आडेतलो. थंय कितें घडलें जाल्यार ताका पुरायेन सरकार जबाबदार आसतले. दिवचल मुळगांवकारांनी सरकाराक उक्ती शिटकावणी दिल्या. मुळगांवची खण परत सुरू जावपाचे वाटेर आसा. वेदांताक ती दिल्या अशें थळावे सांगतात. गांवांतली घरां, देवळां आनी सैमीक उदकास्त्रोत वांटोवन कितें ते करचे अशें मुळगांवकारांचें म्हणणें आसलें. तांच्यो मुळाव्यो मागण्योय आसलेल्यो. सरकारान घरां, देवळांची वळेरी दिवपाक सांगली. लोकांनी दिली. पूण गांवांक गृहीत धरून सेसा गोवाक खण सुरू करपाक दिवपाचे यत्न चलयल्यात. फुर्योज जाल्ल्या मुळगांवकारांनी आयतारा खास सभा घेवन सरकाराक थेट आव्हान दिलें. आदी पळयात पंचायतीची भुमिका. सरकार पब्लीक हियरिंगांची नाटकां करता. लोकांचे आयकून घेतिल्ल्या वरी दाखयतात. प्रत्यक्षात ही पब्लीक हियरिंगां लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाची नाटकां. मुख्यमंत्र्यान गांवकारांक म्हायती दिवपाक सांगिल्ली ती दिल्या. पूण ताचो विचारच जालो ना. हाचो अर्थ सरकार गांवकारांक किकोत करता. देखून मुळगांवकारांनी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. आयकात. उपस्थित केलो तेन्ना सीएमान सांगलेलें की जी लिजान जी घरां येता ती आमी सगळी जावं देवळां येता ती सगळी आमी काडटले. तुमी पंचायती मार्फत ठराव घ्या आनी आमकां धाडा. त्या प्रमाणे आमी तांकां ठराव ऑलरेडी सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान धाडलेलो आसा. आमदाराक दिल्लो आसा. सीएमाक दिल्लो आसा. तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दिल्ली हांगा धाडलेलो आसा. कलेक्टर नॉर्थ गोवा, डेप्युटी कलेक्टर बिचोली, मामलेदार हांकां सगळ्यांक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां सगळ्यांक ही लेटरां दिल्ली आसा. आनी टील डेट मेरेन आमकां तेजेर कांयच आजून मेरेन हें येवंक ना. इवन मायनिंगूय जे सेजा गोवा आसा तेंच्यांनी आमचे कडेन कांय कॉन्टॅक्ट करूंक ना किंवा सरकारानूय काय करूंक ना. म्हणून आमकां हितून खंय तरी भंय दिसता की खंय तरी बाबा पाणी मुरता काय कितें. आनी ह्या खातीर फाल्यां सकाळी लोकांनी आमचेर बोल दवरपाक जायना. लोकांक कळपाक जाय म्हणून आमी ही सभा घेतलेली आसा. आनी ह्या सभेन आतां फुडें डिसायड जाला की जर सरकार आमचे जे मागण्यो आसात आमचे कितें आहा तेचेर विचार जर करिना, कंपनी जर विचार करिना आनी यदा कदाचित जर मुळगांवच्यान आमचे पब्लीक हियरिंगा वखदार मुळगांवच्यान सगळे आमचे म्हूण पंचायत म्हूण, कुमनीदाद म्हूण, देवस्थान कमिटी म्हूण, शेतकी कमिटी म्हूण यांच्यांनी पब्लीक हियरिंगांक सगळ्यांनी ओपोज केला. म्हणजे 100% जो आसा मुळगांवच्यान मायनिंग त्या लिजाक ओपोज जाल्लो आसा. आनी जर सरकार हेजेर जर विचार करिना आनी जर मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी ह्यान फुडें जर मायन सुरू जाली जाल्यार सगळो गांव हो मायनीर वचपाचो आहा. आनी जर कितें जर घडलें जाल्यार हेका सरकार आनी ती मायन जबाबदार आसतली. मुळगांवांत एक प्रायमरी गांवकर वाड्यार एक फक्त प्रायमरी शाळा आसा आनी ती कितलीशीच वर्सां बंद जाल्ली आसा म्हणून इतलोच रिपोर्ट मारला.
खरो जर फॅक्ट जर पळोवंक वचत जाल्यार आयज मुळगांव आनी मानसबाग म्हणून 230 घरां ह्या दिसान येता. एक्चुअली मायनिंग ब्लॉकाक जे ब्लॉक दिला पळय तितून 230 घरां भितर येतात. जवळ जवळ ही सगळी बारीक मोठी म्हणून 14 देवळां येतात, 2 प्रायमरी शाळा येतात, एक पंचायत घर येता, 3 आमची तळी, एक जे लेक जे आसा आमच्या पूर्वजांनी जी आमची मांडणी गांवाची करून दवरलेली तोपर्यंत आमचे काय साधले ना. आमकां जर आमचो गांव कितें मायनींग विधान भायर काडपाक जाय जाल्यार पयलीं म्हणटा मायनींग करपाचेंच ना म्हणून बरोवन जावपाचें. तुमकां मायनींग चलोवपाक जाय आमचो गांव भायर काडपाक पयलीं विधान जाय, तेच्या फुडें गेलो. जर तुम्ही नेगोशिएशन बाकीचे विशय घेवन पळयशात जाल्यार हो म्हत्वाचो विशय आमकां सायडीक पडटलो. म्हणून आमी शिकून रावपाची गरज आसा. विचार करात, तुमची घरां, आमची देवळां, आमची शेतां, आमची तळी सगळ्यो ते विधान केल्लेले आसा त्यो भायर काडपाचो म्हत्वाचो विशय आसा. बाकी सगळे विशय सेकंडरी. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार आनी शिवानी सांगेलकार. बायलांच्या गोंयांत नेटान सशक्तीकरण चल्लां, पण फोंडा मार्केटात टॉयलेटीची गैरसुविधा बायलांक अशक्त करपाक लागल्या. 2 महिने जाले टॉयलेट कॉम्प्लेक्साचे नूतनीकरण चल्लां, पूण टॉयलेटीची तात्पुरती तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान बायलांचे हाल चल्ल्यात. पळयात पुराय बातमी. सगळा त्रास जाता तुमकां? सगळ्या लोकांक त्रास जाता हांगा मार्केटाक. कितें करपाचें आनी हाल जाले सामके हाल. तुमकां एक दुसरें काय दवरना तरी दुसरो मोबायल टॉयलेट दवरून शेण म्हाज्या आनी आमकां ते मोटर म्हणचे सुद्दां येना, खबर ना, कोणाक खबर ना. आकाश मदेच्यान मोडल्या सांगो सुद्दां ना. मनशे वाटेन कळयले मनशे वाटेन आनी मोडचे मोडले. फोंड्या मार्केटात सध्या बायलां खातीर गैरसोयी निर्माण जाल्यात. टॉयलेट नाशिल्ल्यान बायलांचे हाल जातात. वेवसाय करप्यांक घाणवास सोसत वेवसाय करचो पडटा. बायलांची अडचण कोणाक कोण सांगतलो, कोण समजून घेतलो. नारी शक्ती म्हटलें म्हण जायना. तिच्या सशक्तीकरणा खातीर मुळाव्यो सुविधाय सरकारान दिवपाक जाय. आमी कितें करूं आनी तुमी जाता तितलें करपाचें इतलेंच सांगलेलें आनी काय. 2 महिने तुम्ही कसं हे आता खंय वतात तुम्ही आता हे खंय घरांनी झाडांनी वयची पडलें ना रे बाबा. भायले म्हणजे वयतले जाते म्हण खंय वचूं येता. बायलां कितें करतले बाबा. अशें त्रास जाले आमकां. आणि वासू येत सगळं वासान रावो नतो. आतां आमी कितें मागणी कितें तुमची वासाची मागणी कितें? वास जावंक जायना न्हू. वास जावपाक जायना. वासान सामकें मरपाक जालें आमकां. कितें आमी जावं जाल्यार मागीर कोण आसा. संडास अजिबात जावना आनी सामकें हाल जाले आमचे सगळे मार्केटार लोकांचे आमचे. तुम्ही खंय वयता ग? वयता खंय कपल बाबा खंय वयता खंय फुड्यान वयता तुम्ही हांगा फोन घेवन तुमकां वास मारता खंय? कितें करता वास मारता कितें करूं. करपाक जायना आमच्यांनी. सगळे पयलींचे 70 वर्सांचे भायर हांव उलयता म्हणटा. 70 वर्सां जाता म्हाका 70 वर्सां. मार्केटाक पयलीं एकटे बसताले हांव. आतां उलयता म्हणटा. ललिता चंद्रकांत सावंत. किती त्रास जाता तुम्ही? हे पळय टॉयलेट म्हणल्यार 2 महिने जाले. आमकां 2 लेडीज आनी जेंट्स दवरपाक न्हू तेच्यान बेश्टो प्लास्टीक काडून कांयच ना. एकूय ना. तूं खंय वता टॉयलेट? आमी आनी कितें करतलीं. मातशी घरा कडेन वयता आनी खंय हेवटे देवटे वयता आनी कितें करतलीं. रावता मातशी मदीं मदीं. लेट येता धांक येता हांव आनी घाण मारताय घाण मारता. लोक येवन येवन मुतोन वयता. जेंट्स मुतून वयता. आमी आडे गडे वयता आनी कितें करतलीं. आता तुमची मागणी कितें आसा? आमी बेगीन वचूं करा म्हणून. पळोवंक गेल्यार एक तरी आमकां दवरप न्हू तेंच्यांनी हें करून. सोमतें सगळें मोडल्या. तशें मोबायल टॉयलेट काय दवरना? मोबायल टॉयलेट काय दवरना? ना तोवूय दवरना. सारके 2 महिने जायत येयले. आमी घरा कडेन रावले. आमकां कोण पेमेंट दितलो आसा? आनी काम बेगीन जातलें अशें दिसता. कोण जाणा आतां. दुसरं काय दुसरो मोबायल दवरना तुमकां? मोबायल टॉयलेट काय दवरना?
एक हांगा दोन म्हणल्यार वयर एक टॉयलेट आहा न्ही पण तो वचना तुमी वयता रे दिसा एक दोन वयता आमकां वचपाक मेळना. जाल्यार आनीक 2 दिसांनी टॉयलेटीचो प्रस्न तडीक लागतलो अशें आश्वासन फोंडा नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी शुभम नायकान दिल्या. पळयात. टॉयलेट प्रॉब्लेम मेजर आसा सो त्या संदर्भात ती बायलां मातसो बोवाळ सो तुमची कितें प्रतिक्रिया कितें? So issue highlight केलो आसा repair works is being taken up expeditiously and we will be completing it quickly. Time being since so issue asa particularly ladies definitely within next 2 days the issue will be resolved. म्हणजे आम्ही temporary arrangement करतले especially ladies we have to cater to. So council is working expeditiously on that and arrangement जातले so काहीच problems जातले. बुधवारा मार्केट आसता आनी मार्केटान लोक खूब येतात आनी लोक टॉयलेटीवर सुचतात ताजे पयलीं जातलो. तेजे पयलीं इनफॅक्ट वील ट्राय टू डू एज फास्ट एज पॉसिबल बट विदीन टायम जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मीटर बसोवनय परत बोल्सां रिकामी करपाची पाळी येयल्ल्यान लोकल टॅक्सीवाले खुबाळ्यात. लोकल टॅक्सीवाल्यांक मीटर हे सरकाराचे स्कॅम अशें दिसता. मिटराचो कायदो बंदच जावपाक जाय कित्याक तर सरकार सोडले जाल्यार कोणाकच त्याचो फायदो ना. म्हापशेच्या टॅक्सीवाल्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान सांगिल्ल्या प्रमाण लोकल टॅक्सीवाल्यांनी 11,000 खर्च करून मीटर बसयले. फायदो तर नाच, वयल्यान रिन्युअलाक परत 4,500 भरचे पडले. म्हापशेच्या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटात टॅक्सीवाल्यांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. गोवा 365 तांच्यो भावना जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. सगळेच अडचणीत आसात देखून पळयत तो सरकाराच्या नांवान बोटां मोडटालो. गव्हर्मेंट आमकां पयले सांगले सबसिडी दिता 11,000 आनी कितले तरी हे आसले ते आमी त्या टायमार आमी भरले. म्हाज्यो 2 गाडयो टॅक्सी पूण हांवें तेन्ना दोनूय गाडयांचे सबसिडी घातलेले पण आजून काय म्हाका काय सबसिडी मेळोंक ना. म्हणजे हितून केदो व्हडलो स्कॅम आहा तो हो गव्हर्मेंटाक खबर आहा पण हितून तर म्हाका तर एक म्हाज्या 2 गाडयांक म्हाका सबसिडी मेळोन हांवें म्हाजे स्वताच्या बॉल्सान तेन्ना कोविडाच्या टायमार पयशे नासले थंय कोणा मागून सो म्हाका सबसिडी गावूं ना आनी सबसिडी दिल्या एक चिंतपाची गजाल आहा. आनी दुसरें आमकां कितें आतां तुमी एकदांच घेतले न्हू परत आतां तुमी रिन्युअलाक 4,600 आनी कितले तरी आहा तुमचे हे कोणाक दिता तुमी म्हणटा कंट्रोल कितें आहा तुमचे कडेन मिटर चलता वो चलना हें तुमी पळोवपाक आसता. हो व्हडलो स्कॅम जावन गव्हर्मेंटान हो स्कॅम हो आमकां आतां कितें आमी घाम काडपाचो आनी गव्हर्मेंटाक पयशे हाडून दिवपाचे. आयज गव्हर्मेंट पळयता हांगा भाडी आहा आमच्या थंय जाल्यार आमकां भाडी येच ना ते गोवा मालचे येता आनी ते घेवन वयता. आमी कितें करपाचें आमी भीक मागपाचें येता ते गव्हर्मेंटान सांगपाचें की बाबा हे कॉमन मनशांक आतां तुमी स्वयंपूर्ण म्हणटा जाल्यार गोंयकार स्वयंपूर्ण जाल्यार हेचेर तुमी विचार करपाचो. आतां तुमी पयलीं हांगा सगळी ट्रॅफिक जाला मिटराक लागून जाला आनी तो मिटर जे सगळे लोकांनी घातला ते यूज काय ना. आतां एवरी इयर चॅक करपा जाय की तो मिटर सारको चलता काय म्हणून तेजे पयशे भरपा जाय 4,700 रुपया कितले तरी आनी हांगासरली फीज आहा ती सेपरेट. हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी कितें पयशे खंय घालता तेतून कितें तरी यूज जाता आमकां हें गमोंक जाय न्हू. 4,700 समथींग अमावंट आमी जेन्ना पे करता आनी मागीर मिटर सारको आमी हांगा दिता सर्टिफिकेट सारको आनी मागीर मिटर एट द एंड मागीर बांदून दवरचो पडटा कित्याक गेस्टां सुद्दां कितें म्हणटा आमको मिटर से नहीं जाना है आनी केन्ना बसोन गेले सुद्दां तर मिटर अमावंट दुसरो आसता हे कितें करता आमकां अमावंट दवरता आनी चलत गेले कित्याक आमकां एअरपोर्टार परत देंवन तेंच्या फाटीं धांवंक मेळना. थंय रावले जाल्यारूय फायन आहा. गाडी फुडें खंय पार्क करता ते म्हणल्यार गेस्टां भितर वयता. सो मिटराचो कायदो पळय खरोखर बंद जावपाक जाय. कोणाकूच फायदो ना सोडून गव्हर्मेंटाक आनी कोणाकूच हितून म्हाका दिसना कोणाक फायदो आसतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. सध्याक सायबर क्रायम वेगान पाताळपाक लागला. विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटाच्या मळार जावपी फटवणुकी पासून सादूर रावपाचो यत्न करपाक जाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. जाल्यार गोंयांत पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचे बाबतीत गोंय फाटीं उरला. केंद्र सरकारान हे मागणेक तेंको दिवपाक जाय गोविंद गावडेन सांगले. वेर्णा 5वें विद्यार्थी आदिवासी संमेलन जाले. ह्या संमेलनान ह्या समाजातल्या भुरग्यांचो गुणगौरव जालो. राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत गोंय फाटीं उरला हे मंत्री गोविंद गावडेन अधोरेखित केले.
जाल्यार आर्थीक कारणांक लागून गोंयान कोणूच शिक्षणापासून वंचीत उरपाक शकना अशेंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. हांव ते एकूच गजाल तुमकां प्रामुख्यान सांगता, कोणूच कमी ना, आपल्याक कमी लेखप ना हे जर पयलीं तुमी लक्षांत घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयची उंची खंयची भरारी मारपाक शकता. ताच्या खातीर कश्ट करपाचे तयारी ही आमच्या सगळ्यां कडेन आसपाक जाय. हांव आज योगायोगाक गोंयांत ऑल टायप ऑफ एड्युकेशन आमी ताका म्हणटा की डिफरंट टायप्स ऑफ करियर जर आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ते करियर करपाच्यो संदी आज गोंयांत एवेलेबल आसा. फाटल्या 10-15-20 वर्सां पयलीं त्यो संदी गोंयांत एवेलेबल नाशिल्ल्यो. गरज आसा सायबर सेफ्टीचेर, विशेष करून गर्ल्स एकामेका मदीं तुमी उलोवपाक जाय, हो विशय तुमी सांगपाक जाय, जेणे करून चुकून बाकीची कोण जर ह्या सायबर ट्रॅपात अडकले आसत जाल्यार ती तुमच्या कडेन एक्सप्लेन करून आमकां सगळ्यांत आनी हे करपा खातीर एक विशिश्ट प्रकारची गँग वेगवेगळे कडल्यान वावुरता, नॉट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द आउटसायड द स्टेट ऑल्सो. हे अशा पद्दतीचे गरीबशे काम करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी नोडप. आमी आमचो सायबर सेक्युरिटी, सायबर लॅब, आतां खूब सायबर एड्युकेशन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीची प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनी सुरू जावपाक लागलेली आसा. पण तुमकां हो लेक्चर हांगा मुद्दामून आमी दवरला त्याचोय तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो. रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द अवर आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान गोंय सरकार खास करून आमचे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स आणि वेगवेगळी जी NGOs जी आसात ती NGOs ह्या रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर हर तरेचो प्रयत्न करतात आणि म्हजोय तांकां तेंको सातत्यान वारंवार आमी दाखयलेलो आसा. कारण वी हॅव फॉट फॉर दिस कॉज आणि फॉट फॉर द डिमांड विच हॅज बीन प्लेस्ड बिफोर द गव्हर्नमेंट बाय द युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन सिन्स 2004. आणि अजूनही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडनात ही खरी एक दुःखाची गोष्ट आसा. नाव द मिनिस्ट्री ऑफ केंद्र सरकार जो आसा त्यांच्या आखिरात्या भितर हो बॉल आसा आणि हो जर अचीव जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता देर शूड बी अ प्रॉपर वील पॉवर, पॉलिटिकल वील पॉवर की गेली कित्येक वर्सां ह्या मनशाक जे आज हे मेळोना पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळोन ते मेळोवन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान तुका तितलोच सपोर्ट करप आणि तितलोच तेंचे पर्सी करून ते करून दिवप हें तितलेंच आज म्हत्वाचें आसा. आणि म्हाका दिसता आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हेजे कडेन बैठक घेवन आणि आज जर गरज पडली जाल्यार आदरणीय आमच्या देशाचे पंतप्रधान हांकां आमी करस्पॉन्डन्स केल्ले आसा. आमच्यो भारताच्यो राष्ट्रपती जे आसा तांकां आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा. हे सगळे अशे अनुशंगान जो खूब हो जो ST जो रिजर्वेशन जे आसा तें आज खूब फाटीं उरिल्लें आसा तें मेळोवन दिवपा खातीर प्रत्येकान तेंको आनी सपोर्ट दिवचो अशें म्हजें नमळाईचे मागणी. नव्यान मंत्रिमंडळान सामील जाल्ल्या आलेख सिक्वेरानय हे कार्यावळीक हजेरी लायिल्ली. मुख्यमंत्री आणि खेळा मंत्र्याच्या हयकारान ताणें हयकार मेळयलो. आयकात. Basically, I agree with what Minister Konkani said. I totally agree with what our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Savant said also. Basically, just belonging to the ST tribe or SC or any of these tribes should not be a deterrent in your future. Have ambition, strive hard, commitment. These three things are there. I'm sure you will be able to reach great heights. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि सानिका नागवेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. या खेळा मळार GFA वेदांत वुमन लीग मॅचीत सेजा फुटबॉल अकादमीन काणा बाणावली स्पोर्टिंग क्लबाचेर 4-0 अशा गोल फरकांनी जैत मेळयले. फातोर्डा डॉन बॉस्को ऑडिटोरिक खेळा मळार आयतारा फुटबॉल टुर्नामेंट जालो. GFA वेदांता वुमन लीग मॅचीन सेजा फुटबॉल अकादमीन काणा बाणावले स्पोर्टिंग क्लबाक 4-0 अशा गोल फरकांनी हारावन जैताक आपोवणे दिले. मॅचीचे खाशेलपण म्हळ्यार कॅप्टन प्रिया धाटकारान केल्ली तेजस्वी हॅट्रिक.
गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. आणि आता घेऊया वेध हवामानाचो. हवामान खात्याची माहिती प्रमाण सप्तकाच्या शेवटामेरेन हवामान सुकें उरतले. तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरूं येता. गोंयांतले हवामान 11 ते 17 तारखे मेरेन सुकें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पूण कांय कडेन सकाळी धुकें पडूं येता. 11 ते 20 तारखे मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. हवामानात बदल जावपाची शक्यताय ना. पणजे आणि मुरगांवान नितळ मळब दिसतले. तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. 20 तारखे मेरेन हवामान सुकें. धुकें पडपाची शक्यताय. हवामानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक ना कसलीच शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.